कोलवाळे जेलीत वाडपी ड्रग्जाच्या घडणुकांक लागून तिडक उक्तायली। तशेंच गोंयांत वाडपी ड्रग्जाच्या प्रकरणाक लागून गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था हाताभायर वचत आसा। देखून हो प्रस्न विधानसभेत मांडटले। तशेंच कोलवाळे जेलीत आनीकूय गार्डां सयत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवपाची मागणी करतलो, अशें कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी सांगलें। कोलवाळे जेलीन ह्या एका तांकां सगळ्यांक हे केल्लें आहा, म्हणजे अरेस्ट केल्लें आहा, तांकां थोड्यांक सस्पेंड केल्लें आहा, इवन पुलिसांक सस्पेंड केल्लें आहा। बरे जॉब ते थिंगासरलो आमचो PI सरोज आहलो, तेणें बरे जॉब केले आमचो कोमटचो तो टू आयडेंटिफाय सच बॉय इवन स्टाफ ऑफ द जेल हू आर इनवॉल्ड टेक सम थिंग्स इनसायड। सो म्हाका दिसता हेचेर आमी हे एक आतां होप हो सेंटर बांदला तो होप आनी ते जे आहा ही सजा जाल्ली आहा तांकां भितर जे कितें सामान व्हरतना ड्रग्स व्हरतना आनी कितें व्हरतना दवरले, बट इट इज बींग ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। Government is not trying to close it. Government is trying to expose such people who are doing this type of activities. Governmentan drugs धरला, म्हणजे governmentan पुलिसांक सांगून drugs धरला, पुलिस have done पण आमचेर आहा, आमचे लोकलांचेर आहा की आमी कितले आमच्या भुरग्यांक सांबाळटले पळय। थिंगासर चीफ मिनिस्टर जाणा आनी चीफ मिनिस्टरूय ह्या दिसांनी रिव्यू घेयला तेजो 100% थिंगासर बरें। हांव मागपाचो आतां जेलीचे जे गार्ड आहा ते खूब कमी आहा। जेलीचे गार्ड स्ट्रेंथन करपाची गरज हांव आतां असेंब्लीन मागपाचो आहा। जेल गार्ड्स देर आर व्हेरी फ्यू, सो दॅट इज वाय दे आर टेकिंग IRB, दे आर टेकिंग गोवा पुलीस। देर हैज टू बी ओनली jail staff over there which should be sufficient and they should be everything should be monitored under CCTV surveillance।